पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राविशीं भिवपाची कसलीच गरज नाशिल्ल्याचो दावो पर्यावरणवादी क्लॉड आल्वारिसान केला। संवेदनशील क्षेत्रांत आशिल्ल्या लोकांक तांची घरां दुरुस्त करूं येतात वा नवीन बांदूं येतात अशें तांचें म्हणणें। फकत सैमाचेर हावड हाडपी रेड श्रेणींतले उद्देग मात तुमकां ह्या वाठारांत हाडपाक मेळचे नात, पूण गोंयांतले कांय राजकीय नेते संवेदनशील क्षेत्रा विशीं बेश्टेच लोकांक चाळून घालपाचें काम करतात असो आरोपूय ताणें केला। पळयात ताचें म्हणणें। इतले जावनय गोंयचे राजकारणी दे शूड हॅव बीन हॅपी। ते 2000 लोकांक 1500 लोकांक घेवन येवन ते बोवाळ करतात। वॉट इज द रिजन? नो गोंयचे राजकारण दे हॅव ओनली गॉट वन इंटरेस्ट, ते सगळे बिझनेसमॅन। हय, आता हो पळय जमीन प्रोटेक्ट जालो आनी लोकांच्या हातीन परत गेले जमीन, मागीर तांकां दूड करपाचो हे ऑपॉर्च्युनिटीज खंय? ओके ओके, तांकां मायनींग जाय, कित्याक म्हण मायनींग असलें तर तांकां ट्रान्सपोर्ट मेळटले करेक्ट, आनी तांकां व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीज जाय, कित्याक म्हण इंडस्ट्री जाल्यार मागीर तांकां हे आनीक कमिशन मेळटलें। तांकां वेदांता जाय, तांकां हे जाय, तांकां JSW जाय, तांकां हे सगळे कंपन्यो जाय, कित्याक म्हण व्हडले व्हडले कंपनी आसतना तांकां सो ह्या पॉलिटिशियनाक वेस्टेड इंटरेस्ट आसा म्हणून त्या लोकांक फट सांगतात। इज इट ट्रू? दिस इज कंप्लीट। आतां सुभाष फळदेसान कितें म्हणलां ते कंप्लीट 100% 200% फटींग। किंवा रिपोर्ट कितें आसता लोकांक अजून खबर ना, फक्त पॉलिटिशियन सांगता म्हणून ते रस्त्यार आयकतात, रस्त्यार येदे व्हडले संख्येन आयल्यात। एक म्हत्वाची गजाल लक्षांत दवरात, कस्तुरी रंगन अहवाल जो सरकारान स्विकारला, केंद्र सरकारान स्विकारला, तो सुद्दां गोंयच्यो जमनी राखून दवरपाक, थंयचे जे पण इको सेन्सिटिव्हनेस आसा ते सांबाळून दवरपाक प्रतिसाद दिता, ते सांबाळून दवरपाचो आग्रह धरता। आनी तातूंत भितर लोकांक जमनी विकपाक, जमनी घरां वाडोवपाक सगळे अधिकार आहात। अशे परिस्थितींत लोकांनी वेल्यान खुश जावपाक जाय। आनी तांकां इंडस्ट्री करूंक जाता, 1 किलोमीटर झोन तांकां इंडस्ट्रीज करूंक जातात। ओके, तांकां हे पळयात, हे सामकी म्हत्वाची गजाल। फूल 1 किलोमीटर झोनान हय तांकां प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज घातला, मायनींग आनी सॉ मिल ते सांगल तुवें। हय, आनी मागीर रेग्युलेटेड एक्टिविटीज तांकां कितें करूंक जाता म्हणून सगळें दिलां, सगळें व्हडलो लिस्ट दिला। ओके ओके, इन्क्लुडींग एंडिंग विथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन टेक्नॉलॉजी। टायगर रिजर्व आयलो तर तो एंटायर बफर झोनाक तांकांच मेळ्ळो। सामकें लोकांकच फायदो जातलो। भायरचो लोक तांकां येवंक भितर येवंक दिना। यू कॅनॉट बाय लँड इन द वायल्ड लायफ सँक्चुरी। सँक्चुरी लँड इज स्टक फॉर यू। एक्झॅक्टली, ओनली यू कॅन टेक एडवांटेज। दुसरे सारकें, स्थानीक लोकांक राणे म्हणटात तांकां नेगेटीव म्हण, आनी फळदेसाय म्हणटा तांकां नेगेटीव सो हे सामकें एक म्हत्वाची गजाल परत परत आमी सांगतात ती अशी की लोकांक सेन्सिटीव एरिया करप हे लोकांक फायदेशीर। लोकांनी थंय रावपाक जाय, लोकांनी ताचो फायदो घेवपाक जाय, आनी सेन्सिटीव झोन करतकीर लोकांक ताचो चड फायदो मेळटलो।